मिरशे वाठारांत आशिल्लो नालो बंद जाल्ल्यान ह्या वाठारांतल्या शेतांनी उदक सांठोवन उरलां। हाका लागून घाणयारो वास पातळ्ळा। हाचेर उपाय काडचो असो प्रस्न सांताक्रूज आमदार रुडोल्फ फर्नांडिसान उदका खात्याचो मंत्री सुभाष शिरोडकाराक केल्लो, जाल्यार अभियंत्याक धाडून ह्या वाठारांत पळोवणी करतले अशी जाप सुभाष शिरोडकारान दिल्या। मिरशे तोळ्याचे ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां एक थिंगा व्हील गेट घाल्लेली आहा आनी व्हील गेटीच्या भायले वाटेच्यान एक नाला गेलोलो आहा। तो नाला आदीं आहलो बांद, आतां तो नाला दिश्टीच पडना। फकत एक माड हायवेक दिश्टी पडटा, त्या बांदाचो आदलो एकूच माड आहा आनी हो बांद इतलो बऱ्याक पडटालो की सगळे उदीक आमचे चिमोलचे जावं कुजीरचे, मिलिटरी कडले, बांबोयेचे उदीक हे सगळे तयार कडल्यान ते वाहल्यान येवन रोडाच्या एक कलवटाच्या पोंच्यातल्यान वचोन एसरेला कडल्यान ते मानशेक वयताले। हो नाला बंद जाला आनी ही सगळी एस्ट्रेला कडेन ते उदीक स्टॅग्नंट जाल्लेले आहा। 15 वर्सां वयर जाली थिंगा उदीक धरण उरलेलें आहा। हे उदीक आमचें धरण उरता आनी उदीक कुसलेलें आहा इस्रेला कडेन। इतलेंच म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टरा कडल्यान सांगूंक जाय, तेणें इन्स्पेक्शनाक मातसो येवन तर पळयत जाल्यार हे चड बऱ्याक पडटलें। फाटीं म्हणजे सादारणशे 1 वर्स पयलीं मनादीक आमचे आमदार बाबू रुडोल्फ हांणी त्या तळ्या संबंदी मिरसे सुचोवणी केली आनी त्या अनुसार तागेले गेट जे आसा पळय न्ही ते आमी रिपेर करून दिल्ले आसा। ऑटोमॅटीक गेट थंय जे आसा बसयल्ले आसा आनी त्यामुळे उदक वता। आतां मुखार जे तांणी बांद म्हटला की व्हाळ म्हटला पळय न्ही, नालो करपाक जाय अशें म्हणून हांव बुधवार दीस येता त्या बुधवार दीस 11 वरांचेर आमचो इंजिनियर एसके इंजिनियर येतलो तुजे थंय, ताका व्हरून तो दाखय खंयचो नाला तुका करपाक जाय म्हणटा तो। पूण हातूंत भितर एक सुचोवणी करून दिसा म्हाका, ऑफकोर्स माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सांगचें पडटलें ते म्हटल्यार नॅशनल हायवे जे आसा पळय न्ही हाका जे कलवट घेतल्यात पोंच्यान, ते कलवट मातशे वेगळे पद्दतीन पळोवचे पडटा। एक मिनिमम एक कलवट तरी हे जर जालें जाल्यार ते उदकाचें ड्रेनिंग आवट जे आसा पळय ते जावंक शकतलें। जो पर्यंत कलवटाचें काम जायना, सद्याक कितें तरी थोडें काम चलता थंय, पूण दॅट इज अंडर PW नॉट अंडर WRD। सो तें जर उदक ड्रेन आवट जालें जाल्यार व्हाळ बांदून तुका दिवपाक प्रॉब्लेम कांय जावचे ना। NH66 हायवेचें रुंदीकरण केल्ल्यान ही समस्या निर्माण जाल्या अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव उलयलो। गिरी, कोलवाळे, बाणावले सारकिल्ल्या जाग्यांचेर ही समस्या निर्माण जाला अशें युरीन सांगलें। This is happening because of the expansion of NH66. So the contractors involved, some responsibility has to be fixed. This is happening across NH66 expansion. It has been seen in Giri, Kolwale, Benawale, all places. So you call these particular contractors and take action otherwise. It is because of the work expansion that is happening. उदका स्त्रोत खात्यान पाणी वाटप सोसायटीचो परतून विचार करचो। सरकार जबाबदार ना अशी जाप दिली जाल्यार शेतकार खंय वयतले असो प्रस्न आमदार निलेश काब्रालान उपरासलो। जाल्यार उत्तर गोंयांत सुमार 28 पाणी वाटप सोसायटी बऱ्यो चलता। ह्या सोसायटींक मजत करपाची खात्याची तयारी आसा अशी जाप मंत्री सुभाषान दिली। एंटायर नॉर्थ जे आसा पळय न्ही थंय आमचे जवळ जवळ 28 सुमार पाणी वाटप सोसायटी बरे पद्दतीन चलतात। ह्या वटच्यान नॉर्थ तिसवाडी आणि सावथाक ह्यो पाणी वाटप सोसायटी काही ठिकाणी एक्झिस्टन्सान नात, कारण शेतकरी तातूंत इंट्रस्टच घेनात मुखार हे करपाक, म्हणजे शेत रोवपाक वगैरे वगैरे। पूण तरी आसतना आमचो प्रयत्न आसा, ज्या जाग्यार शेतकरी तयार आसा जर जायत जाल्यार थंय पाणी वाटप सोसायटी जी आसा पळय न्ही तांकां मदत सुद्दां करून, फायनान्शियल मदत सुद्दां करतात आनी ती मदत करून सुद्दां अशा प्रकारचे जे मेंटेनन्स करपाक जाय पळय उदकाचे, ते मेंटेनन्स करपाक आमची तयारी आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।